मेर्शे अपना घरांतल्यान बेरेस्तारा मध्यानराती आनीक 7 भुरग्यांनी फुज्यो काडल्यो. राती सुमार 1:30 7 भुरगीं थंयच्यान पळून गेलीं. पोरने गोंयचे पुलीस तांकां सोदतात. भुरगीं पळपाची फाटले 2 म्हयन्यांतली दुसरी खेप. मडगांवां, मंगळूर, औरंगाबाद आनी धारवाड ह्या वाठारांतलीं भुरगीं. बायलां आनी भुरग्यां कडल्यान संचालक विचारल्यार म्हणटा आपूण इलेक्शन ड्युटीर आसा. पुराय अहवाल येवंक ना. मेर्शे आशिल्ल्या अपना घरांतल्यान बेरेस्तारा मध्यानराती आनीक 7 भुरग्यांनी फुज्यो काडल्यो. बेरेस्तारा मध्यानराती सुमार 1:30 7 भुरगीं हांगाच्यान पळ्ळ्यांत. भुरगीं पळपाची अंदू वर्सा फाटल्या 2 म्हयन्यांतली ही दुसरी खेप. मडगांवची 2, मंगळुराचो 1, औरंगाबादचो 1 जाल्यार धारवाड कर्नाटकांतले 3 मेळून 7 जाण राती अपना घरांतल्यान पळ्ळ्यात. अपना घरांतल्या कर्मचाऱ्यांनी पोन्न्या गोंयच्या पुलीस स्टेशनाचेर हाची कागाळ नोंद केल्या. पळून गेल्ल्या भुरग्यांक पोन्न्या गोंयचे पुलीस सध्या सोदतात. अपना घरांतल्यान भुरगीं परत पळून वतात म्हूण तांचेर बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्याचो संचालक संजीव गडकराक प्रुडंटान विचारलें. तो म्हणटा सध्या ताचे कडेन डिटेल रिपोर्ट ना. गडकर सध्या वेंचणूक ड्युटीचेर आसा. मेर्शेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार अनिल सनदी. भाजपाचो पर्वरेचो उमेदवार गोविंद पर्वतकारान आपल्या बायलेच्या नांवान सेरूल कोमुंदादी कडच्यान प्लॉट घेतला. प्लॉट घेतना कोमुंदादीक आपली बायल भुमिहीन म्हूण चुकीची म्हायती दिल्या असो आरोप आयरिस रॉड्रिक्सान केला. पर्वतकाराक अपात्र थारावचो म्हूण तो मागता. ताणें हायकोर्टांत वचपाची तयारी चलयल्या. पर्वतकार म्हणटा आपूण आयडीसीचो अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना भाजपाचें सरकार आशिल्लें, पूण प्लॉट तेन्ना घेतिल्लो ना. घेतला तेन्ना काँग्रेसीचें सरकार आशिल्लें. सगळी कायदेशीर प्रक्रिया करूनच बायलेन प्लॉट घेतला अशेंय पर्वतकार म्हणटा. हांवें आयडीसीचो प्लॉट घेतलो एक आनी कोमुंदादीचो प्लॉट घेतलो एक. आतां हांव गोंयचो सिटीजन, गोंयचो नागरीक. ह्या नात्यान हांव आयडीसीचो प्लॉट घेवंक शकता. आनी तुमकां म्हाका सांगपाचें आसा की हो आयडीसीचो प्लॉट हांव चेअरमॅन आसतना घेवना. काँग्रेसचें सरकार येयल्या उपरांत हांवें हो घेतला आनी पूर्ण प्रोसिजर फॉलो करूनच घेतला. ह्या गजालीक 7 वर्सां जालीं आनी आज इलेक्शनाच्या वेळार एडवोकेट आयरिश रॉड्रिगीस तो विशय उकरून काडटा. एडवोकेट आयरिश इज नॉट अ वोटर ऑफ पर्वरी. ही इज नॉट अ कॅन्डिडेट ऑल्सो. बट वाय ही इज कन्सर्न अबाउट द होल थिंग आय डोंट नो, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड that somebody is behind this, and this confusion may म्हाका डिस्क्वॉलिफाय करा अशें इलेक्शन चीफ ऑफिसराक सांगप आनी पुलीस कंप्लेन करप. हितूनच्यान एक कन्फ्युजन करपाचो प्रयत्न आसा. हें विनाकारण अशा पद्दतीचें कन्फ्युजन तेणें करपाचो प्रयत्न केला. कन्फ्युजन जावचें ना पूण प्रयत्न केला. हांव तेजेर अब्रू नुकसानीचो खटलो घालतलो. स्टेज सोंपल्या उपरांत कॅन्डिडेटचेर म्हजें डिक्लेअर जाल्या उपरांत ना खरो कॅन्डिडेट आपुणूच बीजेपीचो आनी आपूण निवडून येयल्यार बीजेपीकूच सपोर्ट करतलो अशी फुडली स्टेप घेवन अपप्रचार जावपाक लागलो. तो म्हणजे हांव डिस्क्वॉलिफाय जातलो. त्यामुळे म्हाका मतां दिवं नाका. आपल्याकूच मतां दिया. आपुणूच खरो कॅन्डिडेट आनी आपल्याक मतां दिया. अशा प्रकारचो मिस्चिव्हस आनी खोटो अपप्रचार पर्वरी मतदारसंघात ह्या इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटान सुरू केला. गोविंद पर्वतकाराचे बायलेन एक फॉल्स एफिडेविट फायल केल्या आपूण लँडलेस म्हूण. आनी त्या एफिडेविटाचेर गोविंद पर्वतकारान बेकायदेशीरपणान हो प्लॉट घेवन तेजेर बंगलो बांदलो आनी बेकायदेशीरपणान त्या बंगल्याचो ग्रावंड फ्लोर कमर्शियल पर्पज बँकाक भाड्याक दिल्लो आसा. हांवें इलेक्शन कमिशना कडेन तशेंच पर्वरी पुलीस स्टेशना कडेन कंप्लेन केल्ली आसा. पूण तरी गोविंद पर्वतकारा विरुद्ध ते कांयच एक्शन घेवंक तयार ना. ह्या खातीर हांवें डिसिजन घेतलेलें आसा की हो विशय गोविंद पर्वतकाराची पातकां हो विशय बॉम्बे हायकोर्टा कडेन मांडून गोविंद पर्वतकारा विरुद्ध एक्शन घेवचें म्हूण हायकोर्टा कडेन हांव पिटिशन मांडपाचो आसा. गोंयचे बेकायदेशीर मायनिंगाचे स्कॅम सुमार 25,000 कोटींचे तरी आसुये.
ह्या प्रकरणात घुसपल्ल्या लोकांड सरकारान कारवाय केली ना जाल्यार सुप्रीम कोर्टांत वतले अशी शिटकावणी ऑल इंडिया मायनॉरिटी फ्रंटाचो अध्यक्ष SM असिफान दिल्या. दिगंबर कामत ने 25,000 करोड़ रुपया जो है इनलीगल माइंस के अंदर गुआ का खाया, जो गुआ की सरकार के खजाने में नहीं आया. दिगंबर कामत की जो मंत्रिमंडल है उसमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो भ्रष्टाचारी नहीं. और उस मंत्रिमंडल में जैसे अली बाबा 40 चोर होता है, उसी तरीके से जो मंत्रिमंडल है उसका हेड बॉस जो है दिगंबर कामत है. और दिगंबर कामत पर मुकदमे चल रहे हैं. और गोवा की जनता को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि दिगंबर कामत को अगर यहाँ पर गोवा में एक्शन नहीं लिया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाएंगे इस केस को. सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा लेके जाएंगे. जिस तरीके से राजा को और कलमांडी को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जेल भेजा गया, उसी तरीके से दिगंबर कामत भी जाएगा. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.